आज म्हापसा म्युनिसिपालिटीन आमचे रेड क्रॉस सोसायटी फोडले अननोन लोकांनी आणि दार करून भितर येयले आणि आमचे ते डोनेशन बॉक्सा फोडून कितें पयशे आसले ते 3-4 हजार रुपये ते वेयले आसा आणि बाकीचे सगळे मेसअप करून सोडल्या। आयज आमच्या म्हापसा म्युनिसिपालिटीन आदली बिल्डिंगेन थेफ्ट अटेम्प्ट जाला। आतां सद्याक आमचे पुलीस येयल्लो, आमचो PSI येयल्लो, केस रेजिस्टर केल्ले आमी, सो तेंचे इन्वेस्टिगेशन चालू आहा। सद्याक दिसून येता सगळे डिपार्टमेंट दारां जी आमची फोडलेली आहा, म्हणजे म्युनिसिपल लायब्ररी, तशेंच आमचे रेड क्रॉस सोसायटी ऑफिस आनी वयर आमचे TCP टावन स्किमाचे जे ऑफिस आसले पळय तेंचे फोडला। बेसिकली ऑल द डिपार्टमेंट्स हॅव बीन डिस्टर्ब। आमचो हांगा ह्या बिल्डिंगेन 3 आमचे हे आहा, कितें स्टोर रूमय आमचो आदलो आमचे ओल्ड रिकॉर्ड्साचे ते डिस्टर्ब केल्या। प्रेझेंटली पुलीस इन्वेस्टिगेट करता, लेट हिम कम विथ एन आउटकम। चोरांनी म्हापशेची 3 दुकानांय फोडली। गायत्री ब्युटी सेंटरांतल्यान कॉस्मेटिक सामान उखल्ला। बाकीच्या 2 दुकानांची फकत कुलपां फोडल्यात। मजगतीं मडगांवां रावळ फोंडच्यार रत्नाकर बँकेचे चोरिल्ले ATM सांजुजेदे एरियालचे पाद्री भाटाकडले कोंकण रेल्वेचे पुला सकयल मेळ्ळे। ATM फोडून तातूंतल्यान पयशे व्हेल्यात। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी भीमा पाटील।